ढवळीकर भावांनी सरकाराक ब्लॅकमेल करचे परस सरळ सरकारांतल्यान भायर सरचे। मंत्री गोविंद गावडेन आपल्या राजकीय विरोधकांचेर परतून एक फावट चढाई केल्या। निमित थारला ज्युनियर ढवळीकर शिरोड्या पोटवेंचणुकेत आपल्याच युती सरकाराच्या विरोधात वेंचणूक लडोवपाची तयारी करता। प्रियोळ मतदारसंघात अपक्ष गोविंद गावडेन मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराक हरयल्लो। आता ढवळीकर आपलो राजकीय वनवास सोपोवपाचो यत्न करता। तेगेलो एकटो म्हणटा की आपूण सरकारा बरोबर आहा, म्हणजे पार्टी भितर कोऑर्डिनेशनूच जाना हें दाखोवन दिलें न्ही। थंय एक्झिक्युटिव्ह कमिटी वेगळें उलयता, दे आर टेकिंग द प्रेस कॉन्फरन्स, कोण तरी मागीर भाड्याचे टट्टू हाडून थंय कोणाक तरी रिप्लाय करपाक शकता। एकटो सरकारान भितर आहा, दुसरो सरकाराच्या विरुद्ध काम करता, तिसरे कांयच करना, म्हणजे वॉट इज दीस? ताका पार्टीक सेन्स तरी आहा? हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा, अरे जे कोणाक दिसता न्ही सरकाराच्यान भायर सरपाक जाय, लेट देम क्विट द गव्हर्नमेंट न्ही। कितें आहा तितून? पडो मरे सरकार। लोकांक तो दूग आक्षेप पेक्षा आनी तुमकां जर दिसता जाल्यार पडो सरकार। दादागिरी कित्याक ती? ब्लॅकमेलिंग कित्याक? वन्स फॉर अ वायल वी विल क्लोज द चॅप्टर न्ही। गावडे कडेन नागरी पुरवण खात्याचोय ताबो आसा। पॉज मशिनां सगळ्या सवाय धान्य दुकानांनी पाविल्ली आसात। रोकडीच ती वजन काट्याक जोडटले अशेंय ताणें सांगलें। सिव्हिल सप्लाय टोटल आय कॅनॉट टेक द डिसिजन। एक डिसिजन आसा की द पल्सीस जे आसात ते बीपीएलाक आमी सबसिडायज रेटीन दिवपाचें ठरयलेलें आसा। ऑलरेडी द फायल हॅज गॉन टू द गव्हर्नमेंट आनी वी आर एक्सपेक्टिंग द क्लियरन्स बिकॉज इट इज अवर रायट। त्याच बरोबर आमी पाम ऑयल जी आसा ती परत सुरू करतले। केरोसीन आमी थोडोसो एक्स्ट्रा जे थोड्यांची बंद केल्लें आशिल्लें तांकां आमी केरोसीन दिवपाचें ठरलेलें आसा, कारण आज मसणी खातीर क्रेमोन्टोरियमा खातीर थोडेशे क्रेमोन्टोरियमाचे डिमांड सबंद गोंयच्यान आसा आनी आमी 100 लिटर पर सोसायटीक आमी दिवपाचें ठरलेलें आसा। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।